या बळा कसं कलर आयला बळा हा 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 कसं पटपटी जाला बळा आजी मग प्रेम मित्र त्यांना घालता लिंबी पिल्या वगैरे वाव फायनली आम्ही रेडी झालो मग आजी स्पेशल तसं चंद्रिक आयडिया करतात तीनच नावाची जळक्यात झाडं होते मांदेली इकडे आणि मोरी आता जेवच्या वेळेस आम्ही दोघे जण गाईस चिकन सँडविच रेडी झालो एक नंबर. व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जण गुड मॉर्निंग घंटे झाले पाऊण 9 हांव 7 घंटाक अलार्म दवरलेलो मागीर म्हाका न्हीद येयली रात्री काल न्हिदता मातशी वेळ जालो आनी म्हाका प्रॉपर न्हीद येयनी आशिल्लें म्हाका मागीर फ्रेंडाले उडगास येता आशिल्लो आनी हांव जस्ट वचून दूद हाडलें आनी येताना आसतना बॉम्बिनो शेवय हाडलें म्हणल्यार ब्रेकफास्ट करचें आसा करून तो आतां हांव वचून बॉम्बिनो शेवय लायक करून फंड घालता आनी तूं वेजिटेबल्स पुरो घाल अम्माई न्हिदले आज गोता तिवे उठयनी वगी जी ती काही न्हीद आयली दिसता समजता तिवय थकल्या म्हणून फिजिओथेरपी करून आसना चिक्के आजकाल टायर्ड जाता सो तिका आसना चिक्के तर चड एक्सरसाइज करचा स्टार्ट केला पांय आनी चिक्के बेंड नी आनी थोडे बेंड करता न्हू तिणें के तिका आसना कसं सांगची ताका फटीक फील जाता सो तर ताजे खातीर कांय ना ते थोडे दिवसा खातीर ते नॉर्मल म्हळ्यार यूज टू जातालो न्हू मागीर ती समजतालो पळय तर वचा आतां वचना ब्रेकफास्ट रेडी करया फटाफट वेजिटेबल्स आनी पुरो चॉप करया ताका सिजोया मागीर शेवेंत घालया मिक्स करया आनी ब्रेकफास्ट रेडी करया वेजिटेबल्स आनी पुरो घेतला आतां एक करून वचना चॉप करता सोलयता आनी मागीर प्रिय मित्र तेणी कॅरेट पुरो हें पुरो घाल न्हू रेडी करता तर वेजिटेबल चॉप करून बॉयल करचा दवरला हे बॉयल येताना आसना बॉम्बिनो घालून सोडता आनी लायक करून ताका आसना हंतुची बॉयल करता मागीर लास्टान आसना तें काडटा आनी ताजी मागीर कायलीन तो लायक करून मिक्स करून आमगे शेवय रेडी वेजिटेबल शेवय आतां कांदो आसा कांदोय चॉप करता एक कांदो चॉप करता लायक करून फंड घालून मीठ घालून ताजे मागीर हळद घालून जीर घालून तेल घालून लायक करून भाजूया आनी ताजे मागीर हें पुरो मिक्स करया ताचें वेजिटेबल लायक करून बॉयल जाता सर सुपर तर कांदोय चॉप केला शेवय काडल्या वयरी सुपर हें बॉयल जालें ना ताजी मागीर शेवय आसना हंतूच घालता लायक करून बॉयल करता हांव रोस्ट करना शिंच करता ताका लायक करून बॉयल करना आनी पळय कितलें सुपर टेस्टी लागता हें जेदोल तें जाता न्हू तें फंडे रेडी जाता न्हू मागीर ट्रान्सफर करचें वेजिटेबल लायक करून बॉयल जाला आतां एक काडती हें दुसरी प्लेट अंदू यांची उदकान तूं हांव शेवय घालता मागीर शेवय फेवरेट शेवय लायक करून यावेची लायक करून बॉयल जेवो म्हळ्यार आंतू घाल्यार आसना ताची करपत जशी जाता ताजे खातीर हांव आंतू फस्ट बॉयल करचें आनी ताजी मागीर फंडाक मिक्स करचें बट बारी टेस्टी लागता अशी तर कायल दवरल्या आतां पुरो फंडा रेडी करता हांव सुपर गाय हें पळय लायक करून बॉयल जाला पळय आनी चिक्की बॉयल जेवो ताजी मागीर हांव काडटी हें सुपर तर तेल घालना जीर घालया मागीर पुरो चॉप केला कांदो मिरसांग आनी आमगेल्या करपेव पुरो घालून रेडी जावन मीठ घालून हळद घालून पुरो रेडी करता फंडा पुरो रेडी केला सुपर कांदो लायक करून भाजतस होता मीठ हळद पुरो घालला चिक्की सक्करे घालला टेस्टा खातीर आनी हांगा पळय हांव हांगा जाळीन तूं कांड दवरला लायक करून उदक काडला सॉलिड जाला पळय हें पळय तो वेजिटेबल घालला लायक करून मिक्स जाला चलो आतां हांव वचून शेवय घालता हे बड़ा कसम पटपटी जल्ला बड़ा क्या बात है चलो लायक करून मिक्स कर स्लो गैस on तो लायक करून मिक्स कर गए या बड़ा कसम कलर आयला बड़ा हा 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 कसम पटपटी जल्ला बड़ा आजी मागीर प्रिय मित्र तेणे घालता लिंबी पिल्या वयर दाखोवन चटपटा एक नंबर गाय वाव तो फायनली हांगा रेडी जाला सुपर कोण प्रिय मित्र तेणे घालला मिक्स केला पटपटी जाला पळय सुपर जाला आतां लायक करून तूं लिंबी पिळया लायक करून क्या आनी चटपटा जाता मागीर द बेस्ट ये ब्रेकफास्ट मिक्स करया लायक करून गॅस बंद करया हांव गॅस मस्त स्लो केला मिक्स केला आतां अम्माक ब्रेकफास्ट दिवया प्लेटा घालला आतां अम्मा दिवया अम्मा आजी स्पेशल शेवय वेजिटेबल शेवय खाऊन पळय कशी जाला
हां हांव आतां ब्रेकफास्ट करता अम्माक लायक जालां मजेनी लायफ आतांच ना चंद्रीक आयले अगर कडेन तीनच ना हाजी जळक्या रंदे हाडल्या वापस हाजी मोरी रंदे आनी मांदेली फ्राय तो हांगा शीत केलो मोरी रंदे एक नंबर क्या बात है सुपर आनी हे पळय मांदेली फ्राय हे मांदेली हांगा मात्र मेळटा बॉम्बे हितू हक्क म्हणजे गोल्डन फिश मांदेली मुंबईत ताका मांदेली म्हणजे ते मांदेली फ्राय आनी मोरी मोरी म्हणल्यार बेबी शार्क ना हाजी एक नंबर जेवण तिचं स्टाईल आहे घरकडे आणि अमोल टूल येत असं टाइमपास करत असं आणि चलो आम्ही आता जेवचे सोपं एक नंबर मोरी रंदे हाकर हिंगा दगान एक नंबर झाला सॉलिड अशी दिसता की असं आपण बटाटा हुमण कशी करता ती तशी ग्रेवी एक नंबर द्याला गाईस चलो आता मी जेवता ती आणि ताजे मागीर म्हाका तो बच्चाक असं क्लासाक व्हाण दिता म्हाका आनी मागीर आज एन्जॉय करया फूल फिश फ्राय अँड मोरी रंदे आता जेवच्या बसले न्ही दोघे जाण चलो एन्जॉय करा ती चलो हांव आतां बसता जेवच्याक तांणी बसल्या जेवणाक Later that same evening. जेवून हांव आज क्लासाचें अमकलो ताजे मागीर घरा कडेन येवन मागीर मेगेले ऑनलायन क्लास आशिल्ले ते घेतले आतां 1 घंटो असो म्हाका ब्रेक आशिल्ले तर म्हाका असना भूक लागलेली तर आतां वचून असना फटाफट वचून ब्रेड दळलेले आनी असना ब्रेड उठून हें चिकन कीमा आशिल्लें तर हांव कशें लेखलें की असना ब्रेड लायक करून हून करया बटर घाल कीमा वयर घाल लायक करून टोस्ट करया 2 ब्रेडा मदें तूं लायक करून त्या कीमा घालता वयर आनीक एक ब्रेड घालता लायक करून उपरतून दोन्ही सायड भाजून एक नंबर ब्रेड सँडविच ब्रेड चिकन ब्रेड सँडविच नाजाल्यार चिकन टोस्ट सँडविच करता तो हून करचा दवरला गायस पळया लायक करून ब्रेड भाजिला आतांच ना चिकन कीमा तो घालया कीमा घालना आतां हें ब्रेडच न्हय सेकेंड ब्रेड हाजी वयर घालता हें पळया सुपर आतां लायक करून प्रेस करया हाका आनी आमगेल्या सँडविच रेडी जाताले सॉलिड न आयडिया मजा येता खावच्या हांव असना एक फावटी असना म्हगेल्या स्टुडंटा घर कडेन खाल्लें स्टुडंट आनी पेरंटान म्हाका असना चिकन सँडविच दिलें कसो टेस्टी आशिल्लें बट ह्या चिकन किमा घालून लायक जाता ह्या गायस चिकन सँडविच रेडी जाला एक नंबर सुपर सॉस असं लायक करून खावचे तो प्लेट आंदू सॉस आणि चिकन टोस्ट सँडविच चलो आता फटाफट तानी पिता गायस हे भारी टेस्टी आस क्रिस्पी ब्रेड आनी त्या भितरचे रंदे आसना एक नंबर जाल्या मागीर क्लास जाल्ले ताजे मागीर जेवलो ताजे मागीर एडिटींग करच्या बसलेलो सकाळ दाखून एडिटींग करनी आशिल्लें फाल्यां मागी गणपती म्हणल्यार एक गणेश जयंती गणपती बापालो बर्थडे तो आमगेले नेक्स्ट बिल्डिंगांत असनो थंय सेलिब्रेशन आसा तर असनो तांणी असनो असनो गणपतीक जस्ट घेवन आयिल्ले दिसता न्ही आनी पुरो जाण तो गुरबले बळ्या हांगा पुरो सेलिब्रेट जातालो फाल्यां आतां कंडी बागील ओपन करना म्हळ्यार कसो तसो जळार येता करून ताजे कितें ओपन करना गणपती स्थापना करता असं दिसता बाकी सेलिब्रेशन पुरो फाल्यां चलो आतां हांगाची व्हिडिओ एंड करता तुमकां पुरो जेन्ना आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो करून बाय गायज टेक केअर गुड नाईट